नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। छत्रपतीचेर वक्तव्या वेल्यान पाद्री बॉलमार्क्साचेर FIR, पाद्री अटकपूर्व जामिनाक, शिवप्रेमी मागतात अटक, पाद्रीच्या तेक्याक क्रिस्तांवांचो जमाव, समजिकायेन हाताळात समाज वावुरप्यांचो उलो। भोमा खोर्ले नॅशनल हायवे रुंदीकरणाक भूंय संपादनाची तयारी, केंद्रीय हायवे मंत्रालयान काढली जमीनवाल्यांक नोटीस। भोमाची 2.23 हेक्टर, खोर्लेची 4.53 हेक्टर जमीन रस्त्याक। केप्यां आर्कायवाचें ऑफिस वेचणूक स्टंट, तेन्नाच्या मंत्र्यान उक्तावण केल्ले बिल्डिंगेच्या खात्या कडेन ना डॉक्युमेंट, कसली कबलातय ना, पुराभिलेख मंत्री सुभाषान केलें स्पश्ट। मायनिंग गोंयकारांची लायफलायन, ऑक्टोबरांत मायनिंग सुरू जावं येता, केंद्रीय मंत्री श्रीपादाचें वक्तव्य, सरकारी एजन्सींनी मायनिंग सुरू करूंक हातभार लावचो, भाऊचो उलो। दोन 2020तल्यान आतां मेरेन 1,500 बार्रांक एक्सायजाची लायसनां, सगळ्यांत चड 393 लायसनां बार्देशांत, 70रींत सगळ्यांत कमी 19 बार्रां। हायकोर्टाच्या ऑर्दी प्रमाण कवळे पंचायत वाठारांतली 7 स्क्रॅप यार्डां मोडटले, 15 दिसां भितर एक्शन, बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डां मोडची म्हूण पंचायत गेल्ली हायकोर्टांत। पेडण्या धारगळी झाडां मारून बेकायदेशीर हिल कटिंग, परवानगी ना, कापतलो म्हणटा झाडां मारले आपले जागेत, प्लांटेशनाक खणीक न्ही, प्रकरण जिल्लोधिकाऱ्या कडेन। फातोड्डेचो फुटबॉल टर्फ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची दशा, स्ट्रीट लायटी, जिमांतल्यो लायटी बंद, फुटबॉल ग्राउंडाची जाळी तुटून बॉल रस्त्यार, सरकारान लक्ष घालचें, थळावे मागतात। पाकिस्तानाचो आदलो प्रधानमंत्री इम्रान खानाक अटक, तोशाखाना प्रकरणा वेल्यान भ्रष्टाचाराचे केशीत इस्लामाबाद ट्रायल कोर्टाचो निकाल, इम्राना आड 3 वर्स जेलींत, वेचणूक ना। भारताचे चंद्रयान 3 मोहिमेचो म्हत्वाचो पावडो, सांजे पृथ्वीचे कक्षेंतल्यान चंद्राचे कक्षेंत चंद्रयानाचो प्रवेश, आतां नजर 23 ऑगस्टाक रोवराचे चंद्रार लँडिंगाची। छत्रपती शिवाजीचेर केल्ल्या वक्तव्या वेल्यान रातीं वास्को तणाव, पाद्री बॉलमॅक्स पेरेरा आड वास्को पोलिसांचो FIR, पाद्री अटकपूर्व जामिनाक गेलो, शिवप्रेमी ताची अटक मागतात, तेवटेन पाद्रीच्या तेक्याक क्रिस्तांवाचो चिखले जमाव, पाद्र्यान केलें तें केलें, आतां समजिकायेन हाताळात, गोंयांक असलें परवडना, वाद रस्त्यार नाका, समाज वावुरप्यांचो उलो। छत्रपती शिवाजीचेर केल्ल्या वक्तव्याक लागून पाद्री बॉलमॅक्सा आड FIR जाला, ताका अटक करची म्हूण शिवप्रेमी मागताले। अटक जायत म्हूण भंयान पाद्री बॉलमॅक्सान अटकपूर्व जामीन अर्ज केला। चिखले कांय क्रिस्तांवांनी चर्चीकडे लागीं जावन फादराक तेंको दिलो। मजगतीं समाज वावुरपी दोतोर ऑस्कर रिवेलोन पाद्रीक शिरमाव दितना आपल्या धर्माचेर दिवचे वगीच वाद करचे न्ही म्हूण सल्लो दिलो। पूण कोण कोणाक देव मानता पळय तो, ते तुवें निपटावपाचें न्ही, तें तुजें काम न्ही। तूं मानता की जिजस तुजो देव, जिजस कितें म्हणटा पळय तें फॉलो कर तूं, आनी तें तुजे फॉलोवराक सांग। तूं बाकीच्या धर्माक सांगनाका की तांणी खंयचो देव मानचो आनी खंयचो देव ना मानचो पळय तो। हेच पुर्तुगेजान 450 वर्सां केल्ली, आनी हो राग, हे फिलिंग्स आनी हे भावना आसा पळय ते हिंदू भावांचे आमच्या हांगा गोंयांत ते 450 वर्सांचे आसा। सो परत तूं येता आनी तूं म्हणटा की शिवाजी महाराजाक देव माननाका, तूं कोण? आनी शिव प्रेमीक मातशें काम करात ह्या राज्यान, गोंयच्या राज्यान शिवशाही स्थापन करपाक, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। आणि बाकीचे जे दुसरे आसात पळय ते
the other group that is now supporting Father Bolmax and wants to come out in the streets. The streets is not the place for this battle. This battle has to be, you want to sort it out at the police station, you want to sort it out legally, that's fine, but do it in a civilized and a dignified manner. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भोमा आनी खोर्ले वाठारांतल्यान वचपी हायवेचे रुंदीकरणा खातीर भूंय संपादनाची तयारी. विशेष भूंय संपादन अधिकाऱ्याचे कचेरेंतल्यान भौशीक नोटीस. NH4A रुंदीकरणा खातीर खोर्लेची 2.23 हेक्टर सुवात आनी भोमाची 4.53 हेक्टर सुवात ताब्यांत घेतले म्हूण जमीन धनियाच्या नांवा सयत हायवे मंत्रालयाची नोटीस. केपेंच्या आर्काय ऑफिसाच्यो नव्यो खबरो. वेंचणुके आदीं लोकांक दाखोवंक आदल्या मंत्र्यान नाका थंय ऑफिस उक्तें केलें म्हूण आमदार एल्टन उलयल्लो. आर्किओलॉजी मंत्री म्हणटा तें ऑफिस आर्किओलॉजी मंत्र्याचो वेंचणूक स्टंट. खात्या कडेन बिल्डिंगेचे कसलेच डॉक्युमेंट ना, कबलातय ना. ह्या आर्कायव्साचे केपेचे कथीत ऑफिस. ताचे वेंचणुके पयलीं केपेच्या आमदारांनी आदल्या आर्किओलॉजी मंत्री बाबू कवळेकरान मुख्यमंत्री आनी पदाधिकाऱ्यांक घेवन उक्तावण केल्लें. आतां उक्तावणाची लखतरा भायर सरल्यात. आमदार एल्टनाची टिका. त्याच्या उपरांत आर्किओलॉजी मंत्र्याचे फारार फार. पळयात मंत्री कितें म्हणटा. म्हाका दिसता समवेर इन डिसेंबर 2021 म्हणजे 22 लागता तेन्ना शेवटच्या हातून त्या वेळाचो एक्स मिनिस्टर फॉर आर्किओलॉजी ताणें हें ऑफिस थंय ओपन केल्लें. आतां म्हाका जेन्ना रिकॉर्ड्सान वता तेन्ना केपें म्युनिसिपालिटीन भितर तांच्या प्रिमायसिसां भितर ह्या ऑफिसाचे सगळे पेपर्स मेळटा. पूण जेजें इनॉग्रेशन जालें तें आयकूंक येता की तें दुसरे कडेन खंय सोनारबाट म्हणटा थंय जाल्लें. आतां खुबशे लोक क्वेश्चन करता म्हाका की त्या ऑफिसाचें कितें जालें, पूण म्हाका कळना की तें इनॉग्रेशन जाल्लें हाजेर एक्सेप्ट कशें करप म्हणून. आमचे कडेन कसलेच पेपर ना तें ऑफिस इनॉग्रेशन जालां म्हणून. तातूंत भितर कसलो एग्रिमेंटय ना ओनरा कडेन आनी आमच्या पोजेशनाकय ना आनी खंय डॉक्युमेंट ट्रान्सफरय जालें ना आनी ऑफिस स्टार्टय जालें ना. त्या वेळार एक स्टंट केल्लो आसतलो खुबशे त्या वेळार जाल्लें. तो जालें 2 वर्सां तसोच आसा. ताजे नंतर हें ऑफिसय ओपन जालें जाचो आमकां पोजेशन ना कांय ना. ताजे नंतर बस स्टँड जालो. अश्यो खुबश्यो गजाली त्या वेळार फटाफट जाल्ल्यो. सो इफ आय चूज एनी अदर लँड एंड इफ आय म्हणजे बिल्डींग एंड इफ आय स्टार्ट देर म्हाका ताजें हें मेळना. सो आमी एखादे वेळ ते जर ऑफिस स्टार्ट केलें आनी तातूंत भितर रिकॉर्ड्स मूव जाले ना जाल्यार वी वील स्टार्ट इट एल्सवेर वेर देर इज अ गूड एक्सेस. थंयचे आमदार म्हणटा म्युनिसिपालिटी कॉम्प्लेक्स आसा तितूनच येयल्यार चड बरें म्हणटा ते रस्त्या कडेन. आमदारान जर म्हाका सहकार्य केलें आनी म्युनिसिपालिटीन जर सहकार्य केलें जर जायत इमिडिएटली वी कॅन स्टार्ट इट. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. मायनिंग गोंयकारांची लायफलायन. गोंय आनी केंद्र सरकार काम करता त्या प्रमाण ऑक्टोबरांत मायनिंग सुरू जावंक जाय म्हूण केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक उलयला. सरकारान आतां मेरेन 9 मायनिंग ब्लॉकांची पावणी केल्या. सरकारी एजन्सींनी NOC आनी बाकीच्या गजालींक तेंको दिवन मायनिंग बेगीन सुरू करूंक हातभार लावचो म्हूण श्रीपाद भाऊचो उलो. मायनिंग परत जावंक जाय कारण मायनिंग ही गोंयकारांची लायफलायन. ताजेर कितलेश्यो फॅमिली जगतात. गोंयची इकॉनॉमी ही मायनिंगान वयर काडल्या आनी ते बेगीन जावचें म्हणून सरकारान 4 ब्लॉकाचे ऑप्शन केल्ले आसा आनी गोंय सरकार आनी खासदार म्हणून मंत्री म्हणून ते बेगीन जावचें म्हणून आमचे प्रयत्नय चालू आसात. आनी म्हाका दिसता की गोंय सरकारान ज्या पद्दतीन काम थयलें तें ह्या ऑक्टोबरांत निश्चितपणे हें काम सुरू जातलें. आनी म्हणून ज्यो काही सरकारी एजन्सीज आहात तांणी सगळ्यांनी मायनिंग बेगीन सुरू जावचें म्हणून सगळ्यांक सपोर्ट करचो. ज्यो काही NOC आसतल्यो आनी कितें आसतलें ते सगळ्यांनी दिवचे आनी बेगिनान बेगीन मायनिंगाक सुरू जावपाक मदत करची. कारण हो लोकांच्या फॅमिलीच्या पोटाचो सवाल आसा, फॅमिलीच्या जगण्याचो सवाल आसा आनी ह्या खातीर सगळ्यांचो सपोर्ट हांव अपेक्षीत करता आनी आमचो पूर्ण सपोर्ट ह्या सगळ्या मायनिंग विशया कडेन आमचो पूर्ण सपोर्ट सगळ्यांक आसा अशें हांव सांगता. बार्देशांत उदक उणें सोरो व्हांवता. 2020तल्यान आतां मेरेन 1480 बार्रांक एक्सायजान लायसनां दिल्यांत. सगळ्यांत चड 393 लायसनां एका बार्देशांत दिल्यांत म्हणून सरकाराचो डाटा सांगता. सगळ्यांत कमी 19 70. 1655 जाणांचे बार्राच्या लायसनाक एक्सायजा कडेन अर्ज.
खासा रिपोर्ट. 2020 सावन गोंयांत आतां मेरेन अबकारी खात्यान 1480 बार्रांक नवे परवाने दिल्यात. तातूंतले सगळ्यान चड बार्देसांत, ताच्या फाटोफाट साश्टी, मागीर मुरगांव आनी सगळ्यान कमी सत्तरीन. विधानसभेन अबकारी मंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ल्या म्हायतींतल्यान हो डाटा मेळ्ळा. पळयात 2020 सावन आतां मेरेन खंयच्या वाठारांतल्यान परवान्या खातीर कितले अर्ज आयिल्ले. पेडणे सावन 160 अर्ज आयिल्ले, 133 जाणांक परवानो मेळ्ळा. दिवचले सावन 50 अर्ज आयिल्ले, 46 जाणांक परवानो मेळ्ळा. सत्तरी सावन 3 अर्ज आयिल्ले, आदले धरून 19 जाणांक परवानो मेळ्ळा. बार्देस सावन 546 अर्ज आयिल्ले, 393 जाणांक परवानो मेळ्ळा. तिसवाडी सावन 103 अर्ज आयिल्ले, 95 जाणांक परवानो मेळ्ळा. फोंड्या सावन 96 अर्ज आयिल्ले, आदले धरून 104 जाणांक परवानो मेळ्ळा. साश्टी सावन 389 अर्ज आयिल्ले, 367 जाणांक परवानो मेळ्ळा. केपें सावन 59 अर्ज आयिल्ले, 57 जाणांक परवानो मेळ्ळा. मुरगांव सावन 92 अर्ज आयिल्ले, आदले धरून 137 जाणांक परवानो मेळ्ळा. सांगे सावन 36 अर्ज आयिल्ले, 35 जाणांक परवानो मेळ्ळा. काणकोण सावन 121 अर्ज आयिल्ले, 96 जाणांक परवानो मेळ्ळा. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार. हायकोर्टाच्या ऑर्दी प्रमाण कवळ्या पंचायत वाठारांतली 7 स्क्रॅप यार्डां 15 दिसां भितर मोडटले. उपसरपंच सांगता. डेमोल्युशन स्क्वॉड आयल्या उपरांत खंय एक्शन जातली. पंचायत वाठारांतली बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डां मोडचीं म्हूण आदल्या पंचायत मंडळान हायकोर्टांत याचिका घाल्ली. कवळ्यांत 10 स्क्रॅप यार्डां, तातूंतली 7 मोडटले. 2017 निवडून आयलो तेन्ना जर पळयत जाल्यार ती स्क्रॅप यार्ड खूब वाडलेली आनी तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतलें की आतां हें अती जावपाक लागलां आनी आमी टोटल सायट इन्स्पेक्शन केलें. तेन्नाचे व्हिडियो प्रसिद्ध नायक हांकां घेवन आमी सगळी स्ट्रक्चर तेन्ना ती इन्स्पेक्ट केली आनी आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन ती केस घातली आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आमी ती केस ऑलरेडी विन जाले. पयलींचे बॉडीन कळ्ळें न्ही, राजेश कवळेकारान बी ती ते स्क्रॅपाचेर फायल केल्ली केस आनी डेप्युटी डायरेक्टरान तेजेर ऑर्डर जाल्ली. ऑर्डर जावन ते हायकोर्टाक गेल्ले. हायकोर्टान वचून मागीर ती बोर्डार आयलीच ना. कितली वर्सां उरली येवपाची. आतां आमी ती इनिशिएटीव घेवन बोर्डार हाडली. एडवोकेट बोबे सराक एपॉयंट केलो आनी तेणें त्या 2 हियरिंगाक क्लियर करून डेमोलिशींग ऑर्डर दिली. आतां फुडें प्रोसेस आमचो चालू आसा. कॉम्प्लायन्सीस करून डेप्युटी कलेक्टराक धाडची पडटली, एडिशनल कलेक्टराक धाडची पडटली मडगांव, सावथ गोवा कलेक्टराक. कळ्ळें. मागीर थंयच्यान स्क्वॉड केन्ना दिता त्या प्रमाणे डेमोलिशींग जातलें. एक 15 दिसा भितर जावपाक जाय. आतांच डेप्युटी सरपंच सुशांत कपलेश्वरकर हांणी सांगलें की येता त्या 15 दिसां भितर जे स्क्वॉड आसा, पुलीस आहा, तेंचें प्रोटेक्शन घेवन ही जी 7 स्क्रॅप यार्डां आसा ती रोखडीच डेमोलिश केली गेली वतली. कवळेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. चंद्रयान 3 मोहिमेचो म्हत्वाचो टप्पो. चंद्रयानाचो सांजे पृथ्वीच्या कक्षेंतल्यान चंद्राचे कक्षेंत प्रवेश. आतां मेरेन चंद्रयानान थारायिल्ले प्रमाण वाटचाल केल्या. 14 जुलयाक चंद्रयान 3 लॉन्च जाल्लें. त्या उपरांत ताणें पृथ्वी भोंवतणी 5 फेरे मारून आतां तें चंद्राचे कक्षेंत. 23 ऑगस्टाक रोवराचे चंद्रार लँडिंगाचेर आतां सगळ्यांची नजर. आतां पळोवया निकती आयिल्ली खबर. राज्यसभा आणि खासदार आणि हय, कारण बेजिकली आम्ही ज्या वेळेला पार्लमेंट सेशन चालू असतं त्यावेळेला तिकडे राहायचो आहे आणि बाकीचा वेळ जो आहे तर मी काल रात्री आलो पार्लमेंट संपल्यानंतर आणि आज संपूर्ण दिवस पार्टीच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमामध्ये आहे. उद्या पण वेगवेगळे पार्टीचे प्रोग्राम्स मीटिंग आहे. आता पण आमची बैठक वगैरे आम्ही करणार आणि त्यामुळे 11 तारीख झाल्यानंतर मग मी इकडेच आहे ना. मग परत सेशन होईल कधी नोव्हेंबरमध्ये आणि त्यामुळे मध्ये तरी पार्टी तिकडचे काहीतरी वेगवेगळे इन हाऊस कमिटी जे असतात त्याच्या बैठक असल्या तर जायचं. अदरवाईज मोस्ट ऑफ दी टाईम इकडे राहायचं आणि वरून पण सांगितलेलं आहे की आम्हाला दोन्ही सीट जिंकायचे, त्यामुळे जास्त कॉन्सन्ट्रेशन हे गोव्यामध्ये करायचं. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
झाडां मारून दोंगर बेकायदेशीर कापला म्हणून पेडण्यात धारगळे बोवाळ. NOC घेवच्या आदींच झाडां मारून चिऱ्यांची खण मारल्या म्हणून पेडण्या राना कचेरेंत कागाळ. राना अधिकारी म्हणटा एक्शन जातली. झाडां मारपी म्हणटा कागाळ करतल्याच्या सुवातेंतल्यान झाडांक हात लावना. मारलें ती आपल्या जागेंतली. केस खंय कलेक्टरा कडेन. पेडण्यात चडशा जाग्यार बेकायदेशीर चिरेखणी मारतात. धारगळी पेडण्या परमिशन घेवच्या पयलीं हरिश्चंद्र महाले विनोडकराच्या जागेतली झाडां कापल्या म्हणून बोवाळ. एक तर तेणी इलिगल केला आमकां सांगूंक ना आणि तो जो 13 जाणांनी आपणाक दिली म्हणून सांगता आणि थोडेशे तेणी सायनी दाखयल्या त्यो 9 जाणांच्यो आसा त्यो सगळ्यो चुकीचे आसा. ही जागा कॉमन आसा. वाटे जावंक ना हे तेंच्यांनी तोंडान सांगले आणि वाटे जावंक ना ह्या कारणान ते आपली जागा खंयसून दितले. सगळ्यांची जागा कॉमन आसा म्हणून सगळ्यांक सारको भाग आसा आणि प्लस तेंच्यांनी पार्ट 2 पळय केला ते काम की आमचीच जागा आसा म्हणटकूच तितून तेणी सुरवात केल्या आणि तेंचे नाव ते कशे दिवपाक ते अधिकारी आसा ते मालक कशे आमी तितून मालक आसा ते डायरेक्टली दिवंक शकना म्हणून तेंचेरूय कारवाई सरकार करची हांव विनंती करता. पांये पडून सांग मागता की आमच्या सारकेल्या सबला आणि अबला लोकांक पळय न्हू तेंच्यांनी योग्य ते न्याय दिवचो सरकाराक. राना अधिकारी म्हणटा पंचनामो जाला बेकायदेशीरपणाचेर कारवाई जाता. घुशीस आसले आणि थोडे बारीक बारीक नग आसले ते सगळे आमी मोजमाप केले आणि मागीर ते आमी आतां तेजे थंय सायटीचेर पंचनामो केलो आणि तेचे लिस्ट केले ते आतां आमी ऑफेन्स काडटा. मजगती झाडां मारपी सुनील परब म्हणटा त्या जागेत प्लॉट करून कल्टिवेशन करपाचो प्लॅन चिरेखण न्ही. आमचो प्लॉट आसा पळय तो साधारण 1.5 to 2 मिटरा वयर. काल मशीन आसले 5 मीटर ना तेचे इन्स्पेक्शन करून गेला तांकां ते मेळोंक ना. ते कमी लँड हेचे तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केले हेची हायट चड मेळ्ळी तांकां म्हणून म्हाका एक शोकॉज नोटीस काडल्या आणि ती आतां केस डेप्युटी कलेक्टरा कडेन चालू आसा. जेन्ना तिणे कंप्लेन केली पळय कोणी रामा विर्नोडकारान मागीर तुवें सायनी घेतल्यो तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका सायनी दिल्यो की आमी ही सुनील परबाक एज ए कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून नेमला आणि ताका ही आमी लागवडीसाठी पर्पजी खातीर जमीन दिल्या की तेणे ती खडपां काडपाची आणि आमकां माती मारून लेवल करून दिवपाची. मकबूल माळगिमणे वांगडा ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फातोड्डेच्या फुटबॉल टर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची दशा जाल्या. स्ट्रीट लायटी जिमांतल्यो लायटी बंद. थंयतल्या कास्तीक फुटबॉल ग्राउंडाची जाळी तुटल्या. बॉल सायडीन वॉकिंग ट्रॅकार पावता. चलतल्या लोकांचेर बसता म्हणून कागाळी. ग्राउंडाक मेंटेनन्स ना. सरकारान लक्ष घालचें म्हणून कॉम्प्लेक्स उजार करतले मागतात. सकाळी फुडें येता पळय तांकांय त्रास आनी आफ्टर 7:30 येता पळय तांकांय त्रास जाता कित्याक थंय लायट ना. आमी सगळीं पळयलां हांगा अख्खे ट्रॅकारूय लायट ना आनी थंयय लायट ना आनी लोकांक भरपूर त्रास जाता. आमी आज मेणवाती पेटयल्लो थंय आनी थंय दाखोवन दिल्लें की थंय कांयच उजवाड म्हणटा तो ना. धाकली जिवाणी आनी लोकांक त्रास जावपाक शकता. तशी जायती सुणी बुणी स्ट्रायकाच्या वयल्यान वतात कोण तरी एकलो मनीस जाता तांकां फिडींग करता हेजेर. पूण हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की हिंगा हेजेर ट्रॅकाचेर फिडींग केल्यार एक्चुली लोकांक त्रास जातले. सुणेय बीन सुणी बुणेन लोकांक घास मारले जाल्यार प्रॉब्लेम जातले. वॉकिंग ट्रॅक जो आसा तो प्लास्टिकाचो तो वयर सरले कडेन आसा आनी तातूंत भितर पांय वचून पडपाची शक्यता आसा. चडशे सिनियर सिटीजन खुबशे वता हांगा तांचे चलप जर स्लो आसता आनी तातूंत भितर घुसपून पडलो जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणगुले बी पडल्या. सेकंडली ह्यो ज्यो जाळी आसा हाजे फुटबॉला पळय जे सरावंडींग मारलां तें सगळें ओपन जालां आनी हांगे एक बॉल मारलो जाल्यार ते सिनियर सिटीजन जावं कोणाचेर पडलो जायत ताजे जर सकयल पडले जाल्यार तें व्हेरी डिफिकल्ट आसा. आमी हिंगा इवनिंग खेळपा येताय 6:30 to 7:30. सो हे ग्राउंडाची कंडिशन मातशी बरीशी ना कित्याक फूल नेट ओपन जाल्ला लोकांनी ओपन करून जालां आनी सिनियर सिटीजन सांचे वॉकिंग करताय न्हू तेंचे बॉल बी पडटा 2-3 बॉल बी पडला तेंचे सिरियस मॅटर जाला. आनी हो ग्राउंड हे टफ आहा न्हू मागचो 10-15 वर्स 12 वर्स जातली टफ मेंटेनन्स ना. It should have everyday lighting to facilitate people to walk, and there are many on the road. There are so many stray dogs, and even during the rains, even reptiles. There's a danger of reptiles. So, government is to take care to ensure that electricity department ensure that this mast functions regular basis. प्रुडंट मिडिया खातीर फातोड्डा सावन साबीर डायस.
मणिपाल हॉस्पिटलांत आतां दिव्यांगांक सगल्यो टेस्टी करपाची एकेच सुवातेर वेवस्था. समाज कल्याण मंत्र्यान शेनवारा उक्तावण केलें. दिव्यांग सर्टिफिकेट दिवंक एक दीस सरकारी दोतोर धाडचो म्हूण सरकारा कडेन दोतोर शेखर साळकाराची सुचोवणी. भुरग्यांची खंय वेळार जतनाय घेतल्यार कांय गोश्टींनी सुदारणा जावं येता, दोतोर सांगता. सेंटर फॉर पेडियाट्रिक डेव्हलपमेंट म्हणजे नॉट ओन्ली फॉर ऑटिझम बट अदर म्हणजे स्पेशल चायल्ड कशें आसा न्ही तांचे अर्ली इंटरवेंशन, थेरपीज, प्रोसिजर्स, इम्प्लांट ह्या गोश्टीं भितर जे कितें सुविधा निर्माण करपाक शकता, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करपाक शकता, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन हे सगळे कार्य घेवन ते केल्ले आसा. तांचे स्पेशलायज्ड डॉक्टर्स आसतले आनी तातूंत भितर जें केअर आसा, आयडेंटिफिकेशन आसा, भुरग्याक कसले तरेची डेफिशियन्सी आसा किंवा कसले तरेचे डिसेबिलिटी आसा हे सेंटर कळप हें अत्यंत गरजेचें. आनी अंडर वन रूफ आमचे कडेन MRI, CT स्कॅन, न्यूरोलॉजी, सर्जिकल आहा कितें जाय, ऑर्थोपेडीक जाय तुका कितें तरी, तांचे मागीर ऑर्थोपेडीक फिजिओथेरपी जाय, स्पेशलायज्ड बिहेवियर कावन्सिलींग जाय, कावन्सिलर आसा, सायकॅट्री कावन्सिलर जेसिका आसा. सो ऑल दीस थिंग अंडर वन रूफ. फक्त आमचे प्रॉब्लेम आहा ते सर्टिफिकेशनचे. ते सर्टिफिकेशनान गव्हर्मेंट डॉक्टर्सांनी जर हांगा धाडलो, जेन्ना गव्हर्मेंटच्या अजय सराचें म्हाका दिसता डिपार्टमेंट जावपाचें तें जालें की वी कॅन सीट टुगेदर एंड एक तसो आमी म्हयन्यान एकूच दीस सुद्दां ठरयलो की सकाळीं आयलो तूं, सगळे टेस्ट केले, सगळ्या दोतोरांक एक कन्सल्टेशन घेतलें एट वन प्लेस, सर्टिफाय, सो तांकां एक बरें फास्ट हेल्प जातली. पाकिस्तानाचो आदलो प्रधानमंत्री इम्रान खानाक भितर वडयलो. इस्लामाबाद ट्रायल कोर्टान निकाल दिले उपरांत इम्रानाक अटक. इम्रान आतां 3 वर्सां भितर उरपाचो. तोशाखाना प्रकरणा वेल्यान ताका अटक केल्या. फुडलीं 5 वर्सां खंय वेंचणूक लडपाक बंदी. इम्रान खानाक 1 लाखाची फायनय मारल्या. साश्टीच्या राया कणसांचें फेस्त मोठी उमेद आनी भक्तिभावान जालें. इगर्जेच्या लागसारच्या शेतांत वचून पाद्रीन कणसाक बेसांव घालें. ह्या फेस्ताक शेतांतले पयलें भात पीक हाडून इगर्जींत देवाक दितात आनी मागीर तें प्रसाद म्हूण लोकांक वाडटात. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.